दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनलच्या सर म्हणजे वीक्षकांक म्हजो नमस्कार. देवान आमकां सर्वांक एक नितळ मोन दिलां आनी त्या मोनांत सत्य करीत चिंतना घाल्यात. ती चिंतना कार्यगत करूंक आमी वावरूंक जाय. त्या वेळार आमचें जिवीत सार्थकतेच्या पावंड्यार पावतलें. मोगाच्या वीक्षकांनो, आज हांगासर आमचे संगे एक कुटाम आसा, लोक गेले कुटाम. आज तांचे लागीं संवाद चलोवंक हांव हांगासर आसा. मोगाच्या वीक्षकांनो, सबार संतींनी आमी ग्रेस्त, आमकां देवान नुसलीं तालंतां दिल्यान आनी आमकां सबार देणी दिल्यान ती उर्जीत करूंक मात आमी अवकाश सोदीचे. आनी तो अवकाशय देवान आमकां दिला, तो आमी अवकाश गळसीचे. असलो अवकाश गळसून जिवितांत सार्थकतेच्या पावंड्यार पावल्ली हे कुटाम आज आमचे संगे आसा. तुमकां मोगाचो स्वागत. तुमकां मानेस्तीन प्लोसी लोबो, तशेंच मानेस्त स्नेहीत लोबो. कशी आहात तुमी? फस्टाक आज एक सवाल तुमच्या लागीं, कशी आसात? आमी बरी आसा, खुशयेन आसा, संतोशान आसा. तुमच्या मागल्यान खंडीत एकामेकाक आमी मागोवंक जाय. खंडीत. देवाचें मिसांव करच्या वेळार एकल्याक आमी सांगात दिवंक जाय. आतां पयिल्ले म्हजे सवाल, तुमचे जिविताची वाट समकोन येताना ल्हानपणांत हांव एक गजाल करच्यो जाल्यार तुमची आयिल्ली वाट कशी आसली आनी ह्या पावंड्यार पावोवंक तुमी कितें पुरा सगळें केलां ह्या विशीं आमच्या वीक्षकांक सांगीत गी. जरूर. हांव मालगडी देरबेलचे 10 जाणां भुरग्यां पैकी हांव मालगडी जावन आसा. आनी म्हजी मम्मी मस्त टॅलंटेड, मस्त म्हणल्यार मस्त. पप्पा डान्साचे हें आयलां, तें म्हज्या भुरग्यांक येयलां, म्हाकाय येयलां. मागीर थंय हांव काश्या काजार जावन गेल्लें. 1985 काजार जाल्लें म्हाका. आल्बर्ट लोबो कास्या, ताच्या लागीं लग्न जालें. 2 वर्सां हांव थंय आसलें. उपरांत हांगासर वामनजुरांत हांव शिफ्ट जालें. मागीर त्या वेळार म्हजीं भुरगीं ल्हान आसलीं. तशें हांव नर्सींग केलां. 5 वर्सां काम केलें. काम सोडलें मागीर नाका म्हूण सांगून. म्हाका म्हज्या न्हवऱ्यान लेगीत ताचे हट्ट म्हज्या आवयक आनी बापायक पळयचें. तांकां पळय आनी म्हज्या भुरग्यांक पळय. त्या वेळार मात्र नाजाल्यार कामाकीची गरज ना. म्हाका जावना, मस्त कश्ट जाले. नायट ड्युटी आसली न्ही, तशें कामान सोडलें हांवें, नाका म्हणून. नर्सींग केल्ल्यान बरें जालें. मालगड्यांक पळोवंक या दोंगर पिडेसाची चाकरी करूंक तुका सलीस जालें. म्हजे वटूच आसलें, माय मांव दोगांय म्हजे वटूच आसलें. तशें म्हाकाय तें बागत, कित्याक म्हज्या न्हवऱ्याचे आवय बापाय म्हणटाना म्हजे आवय बापाय बरें हांवें पळयचें तांकां. ताकाय खुशी, म्हाकाय खुशी. आनी म्हाका 4 भुरगीं म्हणटलें हांव. कित्याक वता की ती माय मांवय भुरगींत. हांव खास जाता म्हजो न्हवरो निमाणो. तशें हीं 2 भुरगीं. तशें जालें म्हणजे दीस बऱ्या पाशार जाले. तांच्या मागण्यांत हांव मस्त मुखार येयलें. तशें आतां तुमच्या भुरग्यां विशयांत थोडें सांगीत गी. म्हाका 2 भुरगीं. एकलें अल्बिना लोबो, आतां काजार जालां. 2 भुरगीं आसात. शैलेश डी सिल्वा कडेन बँगलोर आसा तीं. 2 भुरगीं तांकां. मागीर हो स्नेहीत म्हजो पूत मोगाचो. तुमकां वामनजुरांत आमी केदाळे पळयलां आनी ते ल्हान आसतना आमी मस्त पळयलां. खंडीत अनुभव, अपुरबायचो तालंतवंत तरणाटो, युवजनांत आसून, संघ संस्थेने आसून कितें तरी पिरगेचे खातीर करची एक ताचें मोन ताका आसा. आतां तुमी वामनजुरांत कितले वर्सां जालीं हांगा मेरला पादाव पिरगेजी घेवन? 15 वर्सां जालीं. 15 जालें. आतां तुमी, हांव आतां तुमचो एक म्हाका एक खरो उद्देश काय म्हळ्यार आमी आमच्या समाजांत क्रिस्तांवच्यांनी सदांच सो उद्यम करूंक इल्लेशें भिवंकुरे जाता. म्हळ्यार सबार कारण आसूंक पुरो. म्हळ्यार आमी आतां केल्ले इलेक्शनां ते सक्सेस जायत की, आमी पयलेंत सुरू करच्या पयलेंत आमी भियेता सक्सेस जायत की, आतां उलपावचे कित्याक म्हणलें चिंता आसता. आतां तुवें हो उद्यम तुमी सुरू केला, मसाला पावडर म्हळ्यार विश्वास मसाला पिठो. आतां हो सुरवात करूंक ती कशी आलोचना आयली तुमकां?
म्हाका म्हळ्यार म्हणजे खास जाल्यार सुरू म्हणजे नवऱ्यानं स्टील प्लास्टीक एल्युमिनियमाचे आंगड घाल्ली तांतूं सदांय कोण आयदनां व्हरता कोणी व्हरना आनी एक बुडी वेला आनी कितल्या वर्सां जातात तशें मागीर लास्ट आमकां जीवन काडूंक कश्ट जालें स्वंत घर बांदलें आमी लोन बांदूंकय कश्ट जालें मागीर खालें करची आलोचना येवना पूण म्हाका म्हज्या घरा मिल्ल घालून हांवें तो पिठो करता म्हणून भारी म्हाका मोन आसलें कित्याक म्हळ्यार म्हजी मम्मीक आमकां आंगड आसली ती म्हजे करना 10 किलो मिरसांग या 25 किलो मिरसांग सामान पुरो हें करना आमी मिलार दितला पिठो करूंक त्या दाडा म्हजी आलोचना गी म्हाकाय मिल्ल घालीचे हांवें पिठो करीचे म्हूण भारी सदन आलें पूण म्हज्या नवऱ्याक इंट्रस्ट नासलें कित्याक म्हळ्यार ताका कणपीट म्हळ्यार जिरें म्हळ्यार खालें तांकां गुत्त आसना तांकां दिसांक एकतर बेजार जाता न्हय तांकां ल्हान तशें शिकोवनातलें तेच हांवें कालें हट्ट धरलें आलबटा म्हाका हेंत बिजनस करीचें म्हण ताका मोन ना मागीर लास्ट लॉस जालें आयदनां सेल जायनातली मस्त प्रॉब्लेमां जाले मागीर आतां कालें जीवन काडचें कशें करचें तो सगळो देदस्पट जालो मागीर हांवें ताका सांगलें एक म्हजें चिंतलें चिंताप आसा हांव बाफात पिठो कर हांव सेल करता म्हूण देखून तुका खुशी आसल्यार हांव सपोर्ट करता म्हणालो तशें पयशे नात आमचे कडेन मस्त म्हळ्यार मस्त कश्ट आमकां पयशे नात कालें करचें म्हळ्यार दोगा तेगा कडेन हेल्प विचारलें 1 किलो मिरसांगान येयलें 1 किलो मिरसांगान घरा बसून पॅक करून कुलशेक एका आंगडी दिलें तांतूं कालें म्हणालो तो ते म्हाका प्रिंटींग जाय प्रिंटींग आसतना हांव इकलिना म्हणालो आतां कालें करचें देवा बेजार जालें मागीर प्रिंटींग शिकलें घरांत स्क्रीन प्रिंटींग केलें प्रिंटींग सगळ्या सोंप्यार तेन्ना येना पुरा प्लास्टिकां घाली ती सुकोवन सकाळीं उठून सुकलें तूं विकिग्रा बरोवपाक काडचें तांतूं पॅक करचें मागीर आमी लायनीक चालें 1 किलो स्टार्ट केलें ताचे उपरांत सगळ्यांक खुशीच घे पिठो भारी बरो आसा जालें 1 किल्याक 2 किलो केलें तशें दाखलें आतां दिसाक 100 किलो वयर आमी सेल करता खाली बाफात पिठो ताच्या उपरांत चिकनाचे पुरो कुंबयेचे सुक्का मसाला कबाब ते म्हणून सांगून मागीर मटनाचे बिफाचे पुरा रांदेचो सांबार असो म्हणून हळदी पिठो मिरसांगेचो पिठो 25 भागांचे पिठे आतां हांव करता आतां म्हाका सपोर्ट जावन म्हजो पूत मस्त हेल्प करता ते सारकें आसलें आतां तूं तुज्या आवयचे एक उद्यम सुरवात केला आवय एका किल्ल्यात हांव सुरवात केलें खंडीत जावन ते मॅट सारकें मेळटा म्हळ्यार आमचे व्हडली आलोचना वचून सुरूच आतां घालचें न्ही 1 किल्यान केलें ह्या वेळार हे उद्यम केल्ल्यान तूं ल्हान आसतलोय आनी त्या वेळार तुका कशें भोगलें तिका सपोर्ट करया म्हणून भोगलें की ह्या मिरसांगे पिठान काल जाता म्हूण चिंतलें तुवें तुजी त्या वेळार तुजी मनस्थिती कशी आसली ह्या बिजनसा विशयान कित्याक म्हळ्यार आमी ते घर आमकां लॉस जालें त्या टायमार हांव 4 वर्सां असो 4 वर्सां हांव 3ऱ्या क्लासी म्हणसर आमचे कश्ट हांवें समा पळयला तशें तें हांव मम्मीन ते मिल्लार पिठो केल्ले त्या जाल्यार हांव म्हजे बाय मम्मी आनी म्हजो पप्पा सोडून 4 जाणां सोडून कोणी कामाची नासली तशें आमी कालें करतले ते मिरसांग सुकत घालचे ते पुरा हांव पळयल्यार म्हजे बाय एक काम करतले मम्मी एक काम करतले पप्पा एक काम आमी 4 जाणां एम्प्लॉय 4 जाणां धनी हाडल्या बरी करनाल्या मागीर क्रमेण आमकां म्हळ्यार दुसरें ऑप्शन ना तुका एज्युकेशन आनी हें करना तुका जॉब आनी ना स्कूल ना म्हणल्यार ते करी जेत्ताले आमकां तशें ते कर आमकां ते रूढी जालें मागीर पप्पान म्हळ्यार कालीच तांतून जायना सांगून न्यूजपेपर घालूंक गी या च्याचो पिठो विकोंक गी या फिनेल विकोंक गी ते आमी पुरा कशेंय कर आमी लायफांत एक वयर येवचे म्हण एक आशा आहली पूण मस्त वर्सां लागलीं वयर येवंक 15 वर्सां चडच लागलीं पूण आदी आमकां त्या पाटी आमी वचना गॅरंटी आमकां म्हळ्यार तितलें आमी हार्ड वर्क केला आतां जाल्यार कामाची ना जाल्यार आमी करता आमकां गॅरंटी आहा खंडीत जावन तुमी ह्या उद्यमांत जैत जोडला हय आनी ह्या उद्यमांत तुमकां समाधान आसा हय खंडीत न्हय देखून म्हणचे आमी एक काडिल्ले मॅट भोव अर्था पर्यंत चिंतून दवरचें पडटा आनी त्या वेळार जैत जाता हे कश्ट म्हळ्यार तुमी कश्ट काडिल्ले आनी तुका जैत मेळ्ळा आतां हे मिरसांगे पिठो आतां तुमी आमी म्हणले बरें कोणी एकल्या कण घेताना तितलें सुलाबान कण घेना ते तुवें नांव आसाचें एक ब्रँड आसाचें नाजाल्यार तुका कोण केअर करता पूण तुका हे पुरो समस्या आयल्यात की आतां सुरू त्या अंगडीचे आयले उरले तुका समस्या कशें आयल्यात खंयच्या रितीन आयल्यात कित्याक म्हळ्यार आमच्या विक्षकांक हें सांगूंक जाय म्हळ्यार आमी एक अंतांनी आमी सुलवणी आसता ती सुलवणी कसली ताजे कडल्यान जैत कित्याक सांगीत की खंडीत हे बिझनस म्हळ्यार पळय सक्सेस म्हणले बिझनस ह्या संवसारांत खंयचेय ना खंयचे कितले व्हडले कंपनी जावन तांकां हर एक दीस
ती विण जातात हर एक दिसा म्हळ्यार ती चलवतात खंयच्या वेळगडी काल येता आमकां कळोंक जायना इवन आतां कॅटरिंगाचे जावन दी आमचे पिट्याचे जावन दी एक दिसा आतां इल्लो पिठो इल्लो तिशेन टेस्ट चेंज जाले तो आमकां तो कणकिल्लो मनीस तो मागीर पाटी तो कंज्यूम करूंकूच करना ताका आमकां कन्विन्स करूंक जायना कितले व्हडले कोकोकोला जावन दी या पिझ्झा जावन दी खंयची कंपनी जावन दी ती कितले सक्सेस जाल्या ती तांकां ती सलोनी हर एका दिसा ती सलोनी पळयता कित्याक म्हळ्यार तांचो एम्प्लॉई तो कशें तांकां लोकां कडेन कशें उलयता तांकां कोत्ता आसना मुकेश अंबानी जावन ती खंयचे जियोचे नेटवर्क सामान आहा म्हणून काडून सिम मोडिले एअरटेल काडून लागलो तर तोय चलवता एक दीस ताका एका दिसान ते 1 लाख जाणांनी सिम मोडिल्यार तोय चलवतात सेम आमकां पिट्यान ती आमकां मस्त चलवली कित्याक आमकां मेन प्रॉब्लेम आमचे मार्जिनांत आमच्या मार्जीन उणें कित्याक आमी घरांत करचे जाल्ले आमी मस्त लॉरी क्विंटल आमी लॉरी मिरसांग हाडनातल्या तशें आमकां आमचे कॉस्ट उरल्यान कंपेर केल्यार आमचे इल्ले प्रॉफीट इल्ले उणें आहले तशें आमकां मेन प्रॉब्लेम पयलें तावन ते आले आनी पॅकेजिंगाचे प्रॉब्लेम आले मागीर दुसऱ्या कंपनी व्हडल्या गाडयेर लायन सेल करताले आमचे ल्हान ओमिनी आहले आनी पप्पा फस्ट 2 व्हिलरांत सगळ्यांनी भोंवतलो तशें ते इल्ले मायंडसेट कशें म्हणून लोकांचे हांचे सदांचे हांकां उणें करून काणगेत तशें त्या मेंटेलिटीन तर लोक आमकां ट्रीट करताले पूण आतां आमी कशें म्हणल्यार आमकां फॅमिली आमची कस्टमरच आमची फॅमिली जाल्यार ते 26 इयर्स बॅक आमचे आसलीं कस्टमर आतांय आमचे उठतात तांचे फॅमिली फंक्शनाक आमी येतात ती आमच्या फंक्शनाक येतात तशें ते आमकां ती बायली म्हणून फीलच जायना आमी ते तांचे कडेन कशें उलयता मामी म्हणजे कशें उलयता पळय सेम टायप तांचे कडेन उलयता म्हळ्यार तितले एक सडावळ आमकां जावन गेला म्हळ्यार तुमच्या त्या पिठाचे फॉर्म्युला अजूनय चेंज जावना ना क्वालिटी तशें जाल्यार लोक कांयच करता वय हे आतां इंडियांत आनी हेर राष्ट्रांनी तुमचे स्प्रेड जाला बरें गोवा बरोबर जे बिझनेस आयकलां दुबय ती मॉलांत आनी बरो आसा पूण हे कशें साध्य जालें हे इतल्या मट्टाक वचोंक कोणाचे एक तुमच्या लागीं तुमचो पाठिंबो आसा या तुमचे सांगात आसात ह्या वावरांत एक्झॅक्ट म्हळ्यार कशें म्हळ्यार करता आमी आमचे आतां पिठो फॉर एक्झाम्पल आमी 1 लाख दिल्यार तो एक 100 जाणां दिल्यार 100 एक 10 जाणांक ते इतले पसंद जाता गे तो मुखार येवन म्हाका कॉल करून सांगता तुमचो पिठो इतलो बरो आहा म्हज्या फ्रेंडाक एक आंगड आसा दुबय तूं थंय घालताय तशें मागीर एक कडेन फेस्ताक आमी खंय पिठो घाल्यार आनी एकलो गांवचो येवन मनीस थंय जेवतना हें दुक्रम आसा ओ पिठो घे तसो घे म्हणून सांगून डायरेक्ट आमच्या घरांत आमी पिठो व्हेल्लें आसा हांगा तावन गुजरात कोलकाता एकलो पद्राब जपानांत एकलो पद्राब आसा तो कारकोळचो तो थंय तावन हांगा उर्वातान आमचो पिठो व्हरून गेलो तशें तले सन्निवेश मस्त आसात पूण तुका एक सॅटिस्फॅक्शन जाता त्या म्हळ्यार ओपिनियन लोकांक बरें म्हणल्यार आसतना आनी केदाळे राखून आसता म्हळ्यार एकल्याक एप्रिशिएट करचें भारी उणें पूण ह्या वेळार तुका त्या बिझनेसाक तुका आनीकी तुका प्रोत्साहन मेळ्ळें बरें जाता पूण ह्या वेळार तुमी भायर आतां तुमचे प्रोडक्ट आनी कशें तुमी दिवचे लोकांक सुला भायर मेळचें जाल्यार हें खंय मेळटा खंय आसा आमी आमचे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट केल्ल्याक आमी पुरा स्पीड पोस्ट करता 20 kg म्हणसर लिमीट आसा तशें एका पर्सनाक आमी 20 kg धाडल्यार ती एकामेका वांटून काण येतात आतां आमी इज्रायलांत लॉकडावन टायमार तांकां मस्त कश्ट जालें ऑस्ट्रेलियांत पार्सल व्हरूंक जायना आमी पुरा एक आतां स्पीड पोस्ट केले 20 kg तशें ती कालें करता कोणाक जाय एकामेका वॉट्सॅप आतां इजी खंयचें जाल्यार कश्ट कांय ना तशें एकलो म्हाका कॉन्टेक्ट करता तांकां आमी पॅकेज बॉक्सांत सील करून धाडटा आमी विदीन 10 days भितर तांकां पिठो पावता आतां हें उत्पन्न आनी सेल या मार्केटिंग ह्या विशयांत तुमी कितले अनुभव जोडलो या पयलीं आसलो की या तुमी कितलो आनीक जोडलो एक्सपिरियन्स जाय आसलें न्हय हे एक्सपिरियन्स कितल्या मट्टार तुमी जोडला हे म्हज्या चड म्हज्या मम्मीन सांगचे बरें कित्याक बिझनेस स्टार्ट केल्ले हांव 3ऱ्यांत आसलो सो त्या दळा म्हाका ते मार्केटिंगाचो तितले अनुभव म्हाका नासलो पूण हे पुरा क्रेडीट म्हज्या मम्मीक आनी म्हज्या पप्पाक येता म्हज्या बायक तुमी हांव सवाल तुमकां दोगांकी सवाल तुमी कोण सर्तीक जाप दिता ते 100% तांकां मार्क्स दिता खुशी जाली कितले ते कश्ट काडला आतां म्हाका दूख येता म्हजो णवरो आजो आसलो मस्त खुशी जाती ताका हांव केदाळे म्हूण चालें कळलें बट आमी कितलें गोळटा आमकां पावना न्ही देखून एक दीस नाल्यार एक दीस प्लसी तुजें नांव वयर येतलें आनी तुका हर एकलो लोक तुका मानतलो आनी टीव्हींत या खंयच्याय तुजें नांव आसा खंडीत म्हणून म्हाका ताणें मस्त भरोसो दिल्लो त्या म्हळ्यार लास्ट मोमेंट आतां आमी वाचचें तें नाका म्हणली ती घडी समेत आमच्या आसली ती एक पोटी एक ल्हानशी सांगता तुका हांवें तूं पिठो करून गेल्ली आमचें मिल म्हळ्यार भाड्याचें खंय बाणसोस्टेल हांव पिठो करना बाणसोस्टेल एक बॅगाचे 25 kg करतले त्या
एक बॅग हाडचे बन्स हॉस्टेल दोचे पुरतून पाटी वचून मिल्ला वचून आनीक बॅग हाडचे आण दोनी कशें बसार घाल बास पोले इजी पोले म्हण चाल कशेंय करून हांव बसार घालना येताना आर्यान चपडालें म्हणून म्हळ्यार म्हज्या माथ्यार आनी पुरो पिठो वाऱ्या फेना वाऱ्याक बस येताना उगता न्ही आनी पिठो हें जाता न्ही तें म्हाका तितली प्राय न्ही म्हजी प्राय ल्हान म्हाका 28 मोता भितर म्हाका ती गोणी बुराटना जपले बुरचे पळय म्हणून हांवें कितें लागचें कशेंय करून कोणाय करनाका हांव घालना हांव येतलें येवन देवळ्या उपरांत तशें एक बॅग 25 kg बॅग हाडून हांव तितलें म्हाका कश्ट न्ही आनी फुल्ल पिठो सगळें अशें उस्क्या दोन हांव गरम सर पडटा तितले कश्ट म्हाका आयलात जाल्यार आतां तितली खुशी आसा म्हाका त्याच पयशांनी म्हज्या दोगांय भुरग्यांक हांवें बरें शिकप दिलां म्हज्या न्हवऱ्याक उशानांतलें शुगर आनी असलें ताणें इतलें सांगलें म्हाका फ्लॉसी कालेंय जावं दी भुरग्यांक म्हूण घर जागो करिनाका शिकप दी म्हाका उशाना ताका डॉक्टर म्हळ्यार डायलिसीस करचें म्हणून ना म्हाका कांय करचें नाका ते पयशे पुरो म्हज्या भुरग्यांचे शिकपाक दवर म्हणालो हांवें देखून भुरग्यांचे शिकपा खातीर हुंसलें शिकप तांकां हांवें दिलां आनी फुल्ल सपोर्ट हांव तांकां करता म्हजी भुरगीं समेत ताणें व्हडलें सांगल्यार बरी 3 वरां 4 वरां उठोवन पॅक करतले म्हज्या न्हवऱ्यान बरचें तें प्रेस करूंक काबळें म्हज्या न्हवऱ्याक जायना हे दोडलो पोसकाटो करतलो देखून तें प्रेस करचें काम म्हजें ती रेसिपी पेपरार घालूंक घालें तें म्हजें धूव आनी मस्त कश्ट काडला स्नेहितान मस्त म्हणजे दुवेनी मस्त कश्ट काडलात आनी दोगांय शिकच्यात हुशार ते तशें आतां एक्चुअली सोमा म्हळ्यार कुटुंबांत भुरग्यांनी सपोर्ट करचें हय गोवान बायलेक सपोर्ट करचें बायलेन गोवाक सपोर्ट करचें बापायन पुता सपोर्ट करचें कित्याक म्हळ्यार येदोळा मात्र हे उद्यम सुलोक जाता ल्हान नाल्यार तुका घरांनी उद्यम करूंक म्हळ्यार आतां वडिलांनी केल्ल्या उद्यमाक स्व उद्यम करतात पूण घरच्यांक इंट्रस्ट आसना भुरग्यांक पुरा आतां बरो भुरग्यांक पुरा सुलाभ ना सुलाभायनी पयशे जायचे म्हणल्यार आसा आदींची वाट पळयतना ती तुमची कश्टांची आमी पळयलां वस्तू ती खंडे जावन तुका बगणां येतात म्हळ्यार हांवें आल्बर्टा मागीर त्या वेळार पळयलां वस्तू तुमी कश्ट काडल्यात हे वेळार एक ताचे तावनूय तुमी मुखार आयल्यात तें एक वस्तू अभिमानाची गजाल कित्याक म्हळ्यार ह्या स्व उद्यमांत सक्सेस जाल्यार खंडीत जावन तेंगे ते मेळटा कश्टांचे जाल्यार ते एक तृप्ती समाधान आसता आनी ह्या उद्यमांत कितल्या तरांनी तुमी पिठे कितल्या नमुन्याचे पिठे तुमकां करचे प्रयत्न केला तुमी आतां बस सांगलें थोडें पूण आनी कितल्या नमुन्याचे पिठे करता तुमी आतां लगभग 25 नमुन्याचे पिठे आसात पूण म्हजो पिठो चडावता आतां मस्त लायक करता कित्याक म्हळ्यार एका वाटेन पयशे चड म्हणटात आनी एका वाटेन कालें म्हळ्यार आमी खंयच्या पिठ्याक मैदा जावं दी कलर पिठो टेस्टिंग पावडर खंयचे यूज करिना ओरिजिनल पिठो तें गोत्ता आसलें आंबळे ते यूज करतात आनी म्हाका सगळ्यां कडेन उलोवन कुट्टून उलोवची चड संवय आनी हांवें उलयचें हांव खंय गेल्यार पर इज्रायल गेली आमी मस्त जाणां हाडले म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका इज्रायल भोंवूंक आपोवन धाडलें हर एकले कडेन कॉन्टेक्ट करना आतां ती म्हजे बिजनस करतात तशें आनी हांव खंय गेल्यार तांचे कडेन मिंगल जाता ती म्हाका संवय आसा म्हाका 2-3 कडेन म्हाका स्व उद्यमा विशयांत भाशण दिवंक आपयल्लें आनी हर एक बाय मनशाक हांवें म्हणचें इतलेंच तुमी स्व उद्योग करा म्हणून खंयचें जाता सरण ईर काडचें या फुलां गुंचचें ल्हान विशय ते मागीर व्हडले जावन येता तशें आमी सहज कित्याक म्हळ्यार कश्ट काडल्यांक मात्र अनुभव वांटूंक सुलाभ कित्याक म्हळ्यार आमी ताका आमी तयार करचें म्हणना आमच्या जिवितांत एक पाठ जाला देखून आमकां हेरांक सांगूंक सुलाभ थोडे फावटी ल्हान स्व उद्यम करचें म्हळ्यार तितलें सुलाभाचें न्ही पूण आतां तुमकां खंय इन्सल्ट आतां शीज असो तुमी उलयता खंय ह्या बिजनेसांत तुमकां एकदम मार पडला एका गांवांत म्हजो पिठो हिंदू भावान तो आतांय सेल करता पूण आमचो क्रिस्तांवचो भाव वचून पिठो काडून गेल्लो काय पिठो काडून येतना म्हाका तो नाका विश्वास नाका म्हाका दुसरो दी म्हणून ना हो पळय तुमच्या ते क्रिस्तांवच्यानी तें करचें तशें तातूंत कलर ना टेस्टिंग पावडर ना तूं काण घे पळय ಏರ್ ಪಂಡಿನಿಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬಾಯಿ ನಕುಲ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡಂದೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮನ ಲೋಗೆ ದೈತೆ जाल्यार तो पातयो नाकाय मागीर वो मस्त रंदी लागलो मागीर ताणें सोडलें तशें फोर्स करूंक जायना ताका लॉस जाता न्ही आनी एपटी येताना म्हजे कडेन तशें म्हणालो आंदे निकलो कಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ ಓ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಇನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಒಂತುದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಚರ್ಚ್ ಪೋದು ಪನ್ಪೆ ಪಳ್ಳಿ ಪೋದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪೊಡಿ ಯಾನಂಜಿ ಪಾಟಿಜಿ
अजून मोठा टेस्ट पावडी आणि फाडू जेवून ताका सांगलें ताच्या उपरांत ताका गुत्त आसा पूण थोड्यांक कश्ट बारीक कश्ट बिजनेस करून ते ताची 10 किलो हाडली 5 4 2 करतात हय की नाही तेलांक आमी परतून म्हणून मोतांचे उजवाडायचे जाल्यार आम्ही काले करचे इल्ले लाभ चड दिवचे तांकां नाजाल्यार थोडे फावटी काले करचे लाभ चड न्ही हांव काले म्हणजे एक्स्ट्रा पिठो दिवचे तो पिठो इसेल जाता ताका ते पयशे ताकात न्ही तशें हांव हें करतलें हांव ते पुरा या बिझनेस Tricks जायचे. म्हळ्यार तुवें सगळें एक्सपेक्टेशन करूंक जायना तो पिठो कणगेचे म्हाका ते बिझनेस दिचे म्हण कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां आमची मनशां दितात म्हणली गजाल न्ही आमकां कितें आसा आमचे प्रयत्न आमी करूंक जाय आतां हे मार्केटींग म्हणल्यार आतां तुवें केलां पळय आतां ह्या मार्केटिंगांत डिजिटल मार्केट आतां आनी चड जालां ह्या विशयांत तुमी काल कितल्या मट्टाचें मार्केटिंग केलां डिजिटल मार्केट जावं या आनी म्हळ्यार ह्या मॉडर्न टायमार आमी चड तरान पब्लिसिटी करूंक जाय कसल्या मट्टात करूंक जाय आनी करूंक चिंतलां आमी व्हॉट्सॅपार इंस्टाग्राम फेसबुकार मस्त बिझी हें केलां आमी पूण म्हणजे पप्पान पयलें हांव सांगलें बिझनेस कर पूण व्हडलें करूंक वचनाका व्हडलें केल्यार पण तुका तुजें ते क्वॉलिटी उसाळटा कित्याक म्हळ्यार आमी चिकन सुक्का चिकन मागीर थोडे आयटम आमी भाजून करता आळ्यान भाजून त्या आळ्यान भाजून करता ते बऱ्या तरेन भाजचें जाल्यार आपलो तुका एक दीस व्हडलो दीस जाय तशें बिझनेस सोडून गेल्यार परतून कामां घरान घालना तांणी ते आयटम पाड करना तुजें नांव पाडता देखून एक लिमीट दवर तुका कितलें जाय तुज्या घरच्यांक कितलें जाय तुज्या भुरग्यांक कितलें जाय तितलें मात्र तूं कर आनी एक्सपांड करून व्हडले करून तूं पाड जावचें नाका इवन रेस्टूय जाय आमकां इवन आमकां टॅलंट आसा ताका इल्ले टायमीचे धू आसा ताका टायमाचे देखून हांव तेंत मत धरून व्हडलें करूंक वचना कित्याक म्हणल्यार आमकां देवाच्या दयान आमकां आतां देवाच्या दयान आमी बरें आसा आमी सो आनी व्हडलें करना आनी ते पयशे कोणे कवचे नाका आमी करया तितले बरें आहले आयटम बिझनेस आहा पळय ते बऱ्या तरान केल्या जाल्यार म्हजी एक आशा कितले वर्सां जाली आतां सुरवात कर तुमचे आमचे 26 years 26 जाली बाय 26 वर्सां 26 वर्सां तुमी सुरवात करून जाले पूण ह्या तोंडार आज म्हणसर तुमचे ते उद्यम बरे तरान आयला उद्यम पूण तुमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा मस्त आसा मस्त खंडीत आसा मस्त आसा हे तितल्या 26 वर्सांचे सिल्वर जुबली जाली 26 वर्सां तुमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा आनी तृप्ती आसा कित्याक म्हळ्यार इतले तुमकां कितले बिझनेस जाय जाल्यार तितले मेळटा तुमकां साध्य आसा तुमकां म्हळ्यार ह्या कामान तुमकां पुरासान भोगता की म्हळ्यार आनी आतां म्हणजे थोडे फावटी तुमचे कडेन 100 किलो आसा म्हणजे कित्याक परतून आतां फाल्यां इमिडिएट ऑर्डर आयल्यार तुमकां साध्य आसा की करूंक तुमी टायम दितात की ना आमी तशें ऑर्डर काडना ना ओके तशें आणल्यार आमकां लायन्सला कॉलर जाय आपलो आतां आमी फॉर एक्झाम्पल सोमार आमी एक कडेन गेल्यार ते लायन आमी बुधवाराक शिफ्ट करता कित्याक म्हळ्यार आयल्या मनशाक आमी दिवन सोडटा आमच्या लायनीच्या तांकां आमी सोमारा दिल्यात आनी इकसो तो शेनवार आयताराक त्या देखून आमी थंय एडजस्टमेंट करता हय तशें एमर्जन्सी कोणाक पिठो जाय तांकां आमी आमचे ते खंयच्या रुटाचे बस आसा पळय त्या बसार घालचे बसाच्या ड्रायव्हराक 20-30 रुपीज दिता आनी त्या बसाचो फोटो काडून त्या मनशा धाडल्यार ती तांकां कलेक्ट ओके कित्याक म्हळ्यार आराबारी म्हळ्यार रापका जाय जे इतले ना तुमी रेगुलर दितेल्यान तांकां तो दितात उरलो कितें आसा तितल्यान म्हळ्यार जाय जे म्हणल्या खातीर आनी इल्लेशें आमचोरान कांय करचें बरें ना कित्याक म्हळ्यार आतां फॉर एक्झाम्पल आमी शिरताडेतान एकल्या मनशान कॉल केले आमच्या म्हाका बायला गांवा व्हरूंक एक अर्जंट 2 किलो जाय म्हळ्यार आमी ताका दिना पिठो आमी खंय पिठो घालता पळय ताजे आमी ताका एड्रेस दिता या नंबर दिता तो तांकां कलेक्ट करता आमी घालचे जाल्यार आंगडी कितें घालता पूण कोड्याळांत आमकां इल्ले आंगड्यो इल्ले उणे त्या देखून थोडी घरांत हाडून तोरतात आनी सडा जत आमी कितें कोड्याळ गेल्यार तांकां आमी दिवन सोडटा तशें हें बरें चिंता कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी अशें जाता आमी आतां आंगडी घालनासतना ते आमी ते दुसऱ्या कडेन दिले आसतना त्या लोकल आंगडीच्याक मार पडटा हें चिंता बारीक बरें चिंता म्हळ्यार सडावत आमी पयशांचे आशे गेल्या तक्षणाय आमी चिंता येना आमकां ताका डायरेक्ट आमकां मेळटात इल्ले सडत मेळटात म्हणून नासता करेक्ट हें चिंता बरें आनी एक काल वते आतां एक आंगडी घाल्यार सायडीच्या आंगडीक आमी घालिना एका एरियांत 2 या 3 सड्ड म्हळ्यार एकच उणे म्हळ्यार चड म्हळ्यार 2 या 3 आतां नारळ मस्त आंगडी आसा आमी घालची 3 आंगडी मात्र कित्याक ते कोणी फोन केला जाल्यार आंगडी आसा ताकाय लाभ जायचे न्ही आनी थोडे फावटी काल जाता ते आरेक पाडवार जाता इंकले बुडची म्हणटात त्या खातीर काल करता आमी एकल्याक ते पयलीं जावन आसले मनशाक ताका ते धरता आमी
आतांय थोडे पुटे फोन करतात तुमकां आतां पयशे जाला आतां तुमी येना आतां एका टायमार रोशन तूं पातयेनसो न्हय 5 पॅकेटी घेता 3 पॅकेटी घेता म्हजो नवऱ्याक उबे रावूं ताका ना जाल्यार अशें डेस्कार रावून अशें बांकार रावून पळय एक घे न्ही एक घे प्लीज केल्लो टायम आसलो म्हजो म्हळ्यार म्हाका जाय आसले पयशे तितले म्हाका कश्ट आसले तशें देवन दिलो आतां पूण नाका तूं वच नाका म्हणलो मनीस आतां आमकां कॉल करना पळयता हे ती कॅपॅसिटी म्हणटा आमी कित्याक म्हळ्यार ती तांची सूक ना कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक पातयेनी येयची जाल्यार आमी करून दाखयची वय ती सूक म्हूण सांगिना कित्याक म्हळ्यार नवे प्रॉडक्ट करतना ताणें सेल करीचे म्हळ्यार आतां जर उरात जाल्यार ताची एक्सपायर डेट जाता वय तोय उद्देश आसता जावंक पुरो ते तुका मार पडल्यार आसात बेजार आसूंक पुरो पूण ती वाट चलोवंक सुलाभ ना म्हळ्यार तुमी एक फावटी आतां गेल्या उपरांत तुमी एक ते आयल्यात पळय जाल्यार मार पडो न्ही तुमी नाका हांवें घाल कोणाक बिझनेस म्हणून ते फाटी रावना न्ही हे ओडवी काय तुमचे कोण ह्या विशयान ह्या वेळेक तुमकां अभिनंदन पटयता वीक्षकांनो आतां आमचे मध्ये आनी एकले फ्लिपकार्ट आयला एंज नांव काय ताचें एंज कितें शिकताय कितल्या क्लासीन UKG आतां तूं UKG शिकताय खंयचे कडेन शिकताय सेक्रेड हार्ट स्कूलचे प्री प्रायमरी स्कूल ओ आतां तुवें ओडोल घाल म्हळें पद म्हणटाय म्हळें डान्स करता म्हळें मागीर ओवियो वेर्स म्हणटा म्हळें आतां म्हणाचे म्हणटाय न्हू येस आतां तुमच्या मुखार एंज मणिगले ताल कपली काडलो करीस वैंकटीस जेजू क्रिस्त अरे ताबे सावदीन तुळव्या भाषेन मिसांगे एक म्हणटात मुंची गुणांनी उंची आमचो रे बाबू कोयावेचे वाटे कनेरचे पीक मुद्ये वयले तीक रे विवा आमचो रे बाब उदे उदे दिसा उदे ताना तामसो संद्रे मासो आठसो रे विवा आमचो रे बाब दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा नावकू आपूण वरा रे विवा आमच्या रे ताक म्हाका नवरो मेळ्ळो गटागा 200 एकरे तोट्यागा दाट मिशांगा बना दे दो पोटागा म्हाका नवरो मेळ्ळो गटागा गाटा सो नवरो म्हूण उबगाली काजर जाय तेस म्हाका मेसवारी दिसता कंबेर ते खुशाली सशीन बसून म्हाका फुलां घाली मिशो पळोवन बी येयली आतां बी येना तोय म्हाका एक घडी सांडून जियेना हिवे गेल्लो पियेता नाका म्हळ्यार पियेना म्हाका नवरो मेळ्ळो गटागा 200 एकरे तोट्यागा दाट मिशांगार बना दे दवपट आतां विश्वास मसाला पिठो हो उद्यम चलोवन तुम्ही यशस्वीचे फावंडर आसात आनी यशस्वी तुमकां लाभल्यात तुमच्या उतरांनी आमकां कळोन आयल्यात आतां ह्या सर्व फाटल्यान तुमकां खंयच्या संस्थांनी म्हणी तुमकां सन्मान केला की केला म्हाका फस्ट सिस्टर मिशेल बेतनी कॉन्वेंटांतली पयलें वॉमनजुरांत आसले आतां खंय बेंगलोर बॉम्बे खंय आसा पूण तिणें म्हाका आपूण सन्मान केला म्हाका भारी खुशी जाली त्या दिसा तिणें म्हाका म्हळ्यार दुसरे काली स्पर्धे आसले त्या वेळार तिणें म्हाका सन्मान करी जस्ट तुका हांव कितले कशें हांव तुका करता म्हणाली आनी तिणें म्हाका केलें मस्त खुशी जाली म्हाका नेक्स्ट म्हाका DCCW ताणें बिस्पाचें
तावन म्हाका सन्मान मेळ्ळें आं तिसरें म्हाका कुद्रोळी देवस्थानांत थंय म्हजो एड्रेस सोदून वामनजुरान सोदून मागीर कोणेंगे म्हणलें की ह्या इल्ला म्हणून मागीर म्हजे नंबर काडून तांणी म्हाका सन्मान केला भारी खुशी जाली म्हाका ते हिंदू भाव भयणी करचे म्हळ्यार एक आणखी खुशीत न्हय आमचे करतात पूण तांचे ग्रेट तशें तीन कडेन म्हाका सन्मान मेळ्ळो साधन करतना तुमकां सन्मानाची एक तुमकां पूरक जावन जाता कित्याक म्हळ्यार थोड्यो फावटी आमची एक टॅलंट उर्गी जाताना आमकां कोणी एक पाडता म्हटल्यार आनी तांतू आनीक आमी प्रगती जोडूंक आमकां साथ दिता तुमकां म्हजे ह्या वेळार अभिनंदन आनी तुमी आयिल्ली ती उसबीत वाट सुगमाची वाट करून घेतल्या तुमी आनी तुमच्या जिवितांत तुमकां तृप्ती आसा हेंच आमकां जाय आसलें कित्याक म्हळ्यार आमकां केदाळे आमच्या जिवितांत आमी कितें केल्यार आमकां फायनली तृप्ती घर समाधान घर संतोष घर खंडीत आतां स्नेहित आतां इल्लें तुज्या विशयान इल्लेशें आमच्या विक्षकांक आमी सांगिचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तुवें तुज्या जिवितांत वस्तू तालेंतां उर्जीत केल्लो तरणाटो आजकाल एक तुजी तालेंतां सांगातास तुज्या उद्यमाक की तुवें तुज्या आवय सांगाता तुवें वावुरताय आनी हें सगळें तूं करताय आनी ह्या एक तूं कोरियोग्राफर म्हणून हांवें आयकलां आमी जाणा तूं सबार नाचपाक तुवें कोरियोग्राफ केलाय ह्या विशयांत तुजी आयिल्ली इल्लीशी वाट आमकां विक्षकांक आनी आमच्या प्रत्येक तरान आमच्या तरणाट्यांक ह्या वेळार तूं कितें सांगताय खंयचे टॅलंट म्हज्या लेखा म्हाका भोगचे घरांत हांव स्टार्ट जावचे घरांत आमचे एनवायरमेंट कशें आहा घरांत टॅलंटेड कोणी आसा जाल्यार आमकां ते येतात ताजे उपरांत तेंचो वाडो कित्याक म्हळ्यार फस्ट म्हजे कोरियोग्राफी म्हाका आसा हांव 6th स्टँडर्डांत आसतना मम्मीन म्हाका फोर्स केलें तूं डान्स ते कोरियोग्राफी कर म्हणून पूण म्हाका खेळची म्हूण म्हाका क्रिकेट म्हळ्यार बारी जिवाची गाण पूण मम्मीन काय केलें मम्मीच्या फ्रेंडाक सांगून तूं सांगला तो आयकता हांव सांगून म्हणे तिणें सांगतना म्हाका इल्लें बेंत न्हय इल्लें रेस्पेक्ट न्हय तशें काय केलें आमी परत तरणाटे उठून मेळ्ळे आनी हांवें कोरियोग्राफी केली म्हाका त्या दाळा म्हज्या मती कळ्ळो हांव एक डान्स करता की म्हाका त्या दाळा कळ्ळें करेक्ट पूण हांवें तितलें केरलेस केलें कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणी इन्स्पिरेशन नासलें कोणी डान्सर्स आमकां तांचे कोणाचे कॉन्टेक्ट नासले सिंगर्साचे कॉन्टेक्ट आसा कित्याक आमी काजारां घेता ते सिंगींग करचें पडटा आमकां एक सिंगर जायचे एमसीक पळयतना म्हाका एक एमसी जायची पूण डान्सर्स आमकां कोणी तशें आमी पळोवंक वचनातले तशें म्हाका तें हांवें सोडलें मागीर 8th 9th स्टँडर्ड येतना आयशमाच्या भुरग्यांनी म्हाका तूं एक येताय मध्य रावचे म्हाका डान्साक तशें बरोबर जाल्यार म्हाका तकले वचूना मागीर कितें एक कुटी आमचो चार्ल्स पायस म्हणजे एकलो आमकां वामनजूर सर ताज्या मिसेसान म्हाका कलांगणाक कॉन्टेक्ट करून दिलें तो बरो डान्स करताय तो खंडीत तूं मस्त मुखार पावताय म्हणून म्हाका कॉन्टेक्ट करून दिलें थंय गेल्या उपरांत म्हजें क्रिकेटाचें मायंड म्हाका तें वसूंक आयकना 2 दीस गेलो मागीर कोण प्रॅक्टीस करचें सांगून सोडलें मागीर परतून म्हाका कलांगणांत परतून कॉल आयलें खंय गेल्लो तूं काल येवं ना मागीर गेल्लो मनीस 13 वर्सां म्हणसर कंटिन्यूस हांव माणसोबानांत डान्स करनासलो मस्त शोज दिल्यात आमी गांवांत केरळांत टीम आसा तुजे हय माणसोबा नाचोबा ताजे उपरांत आमी भायल्या गांवांत शोज दिला बॉम्बेंत दिल्लींत पुरा कडेन शोज दिला दुबयंत तशेंच ताजे उपरांत म्हजे एक सेपरेट हांवें ग्रुपी केलो वामनजूर चिंता म्हणून सांगून ते आमी ल्हान शोज दिवन हाडल्या ताजे उपरांत आतां प्रस्तुत आमी एक अर्बन ग्रुप्स ल्हान डान्स ग्रुप केला एरिकान केले सरलो मागीर कोरोनाच्या टायमार आमकां केले शोज हाडले त्या देखून आमी मागीर एक ल्हान ग्रुप करून आमी आतां तातूंत आमी मुखार वचून तसा आतां टीव्हीर आमी पळयता आनी रियलिटी शो पुरा तुवें कोरियोग्राफी केलाय नाचणारी आनी तूं केला तुका तो तसो तितले व्हडले मट्टाक घेताना तुजो अनुभव कसो सांगचें जाल्यार म्हळ्यार म्हाका फस्ट म्हज्या जिणेची कोरियोग्राफी तुमकां सांगलें ताजे भायर हांव पेमेंटाक एक कोरियोग्राफी करूंक गेल्लो हांव खंय दरेबेला डॉन बॉस्को कॉम्पिटिशनाक गेल्लो थंय हांव काय केलें म्हाका बारी बें तुमी सांगल्या प्रकार म्हाका तें बें आहलें भितर आतां लोक तो म्हाका कशें काय दिता म्हणजे म्हज्या फ्रेंडान कॉन्टेक्ट करून दिलें तो हांव कशें शिकयता म्हज्या फ्रेंडाकी गोतूना म्हाका भायर वचून शिकोवनूय गोतनातलें हांवें काय केलें कॉलेजीक रजा काडली हांव ते जाल्यार फायनल डिग्री येतालो रजा येवन घरा येवन पुरो प्रिपेर करना थंय वचून दरेबल भुरग्यां बरो पळयतना म्हाका एक पुढच्या म्हजो गाम सुटलो आतां म्हाका तें पद प्ले करतना हांवें काल रेडी केल्लें म्हाका तें पुरो विसरून गेलें एक कडच्या त्या टायमार हांवें काय केलें स्पॉट कोरियोग्राफी केली
ते केल्ले आतां म्हणसर म्हाका खंयच्या लोकांक हांव डान्स शिकयलो म्हाका ते बेयना तुमी ऑन द स्पॉट म्हाका पॉ दिला हांव ऑन द स्पॉट कोरियोग्राफी करता सो म्हाका ते नाचणारो जावन दी या खंयचे रियलिटी शो जावन दी म्हाका ते बे म्हणून म्हाका फीलच जावना ते म्हाका ते एक नॉर्मल जावन गेले लायफ ना खंडीत तुझे ते कोरियोग्राफी देखल्या ताचे कडल्यान तुजी नाच आमी पळयला कित्याक म्हळ्यार तूं ल्हानपणी ते नाच करचे तुका मस्त ती उर्बा आसली आमी पळयल्या तशें जाल्यार तुका ते सुलाबायचे जालें आनी तुज्या फ्रेंड्सांनी काही तुका पुशअप करतना तुका ते व्हडलें दिसना घरचे असो तुमचो बाब काले नाचपी म्हणलें गालें पप्पा वय बाप्पा म्हळ्यार तशें न्ही वय 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 म्हळ्यार सांगचो म्हळ्यार घरांत तुका प्रोत्साहन दिवचे आनी घरांत असल्या टॅलंटाक एक प्रोत्साहन दिताना तूं आमी कोणी फाटीं सरना खंडीत तूं नाचतना पळयता आनी तुजें तूं माटवांनी नाचता पळयल्यार आमी तुका कोणी शिकयलें डान्स करूंक कन्यानी शिकवते आय डॅडा कोरियोग्राफर डॅडा शिकवना तुका मागीर कोण मम्मीन मागीर तूं उबियो आनी म्हणटाय उबियो वेस पोदां म्हणटाय तें कोणी शिकयलें ते मागीर शिकय मायन शिकयलें आतां तूं ओवियो आनी वेस आनी पुरो म्हणटाय माटवाणी पुरो न्हय आं तुका बरें धैर्य आसा पूण डान्स बरें करताय तूं थँक्यू म्हाका शिकयता डान्स शिकयता कोण डॅडा तूं डान्स तुका शिकवना कोण न्हय तूं कोणाक शिकयना पॉयंट करेक्ट पॉयंट न्हय कितें जावं आतां तूं कोरियोग्राफर म्हळ्यार तूं एक मास्टर एक रियेकल्यांक तुवें शिकोवन दिवचें म्हळ्यार तूं खंयच्या तरांची तुका आतां स्टुडंट येवचें म्हणटा आतां कोत्ता न्ही तुका एक सुलाबायन आमकां शिकोवंक जाय खंयच्या तरांचे स्टुडंट मेळटा तुका आयकोवचें मेळटा की ह्या तांकां तुवें आदार करीचें पडटा ना म्हाका हांव सेंट एन्ना स्कुलान शिकयलां मागीर निसर्ग स्कूल हांव तेन्ना ल्हान होता हांव 20 वर्सांचो जाला पूण आयल्या कोणी टिचरांनी म्हाका बॅट दिवन डेस्कार दवरचे आयल्यार कोणी तांकां मारून जोर कर म्हणचे पूण हांवें म्हजे शिकोवची रीत दुसरीच हांवें भुरग्यांक कितलेय जोर आसूं दी तांकां मोगान तुलोवचे एक 5-6 क्लास जाल्यार एक पुढे तांकां एक देंगणो घाल्यार आपले ती तांकां ते मस्त बेजार जाता म्हजो फेवरेट सर म्हाका जोर केल्ले ते तांकां बेजार आसता ताज्या प्रती खंयचे पोखरीपणां करना आनी भुरग्यांनी पोखरीपणां करीचे कित्याक म्हणून हांवें त्याच तांतून आयलो तळी भुरगीं तुमी पात्यात गोतलो आतां म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टरात ती भुरगीं हांवें तांकां शिकयली LKG UKG आतां ती 9th 10th जाता जाल्यार म्हणजे आतांय कॉन्ट्रॅक्टरात आनी एक म्हजे स्टुडंट म्हणजे फेवरेट स्टुडंटाचें नांव हांवें हाका दवरलें आतां म्हाका 20 वर्सां जाल्यार या ते त्या चेडवाचें नांव म्हज्या एक दोरी जेवण काजाला पान दोरी जेवण एक म्हजी बारी आशा आसली देवान चेडून दिल्लें आनी चेडवाक हांवें तेंचें नांव दवरलें आतां तूं तुज्या मम्मीक सपोर्ट करताय घरांत सपोर्ट करताय आनी तूं उद्यम चलोवन वताय तुजें टॅलंट आसा आनी ह्या वेळार तुज्या व्हंकलेचें आनी तूं कितलो वांटो आसा तुका म्हाका मस्त सपोर्ट करता आनी थोडे काम हांवें ताज्या माथ्यार घाला म्हळ्यार पार्सलाचे आनी पुरा ते म्हजो हात बरो धांवना ताका रापा ते कळटा स्पीड पोस्ट करचे पुरा कामा पुरा ताज्यात घाला आनी ताका आमकां पिठो घरांत हांव थोडी मस्त जावन व्हरतली तर हें ल्हान आहलें त्या देखून आमकां घरा आयल्यार ते एकले ताका हांगासर लोकांची वळख नासली त्या देखून आमी कालें केलें ताका एक कोमीच्या आंगडी घालून दिली त्या कोमीच्या आंगडीत ते पिठो आसा तीन व्हर म्हणून ते केल्लें ते बिझनस आसा आतां इतलें व्हड जालां आनी आतां 2 आंगडी गेल्यात ते आतां म्हयन्याक लागीं 300-400 किलो ते कोंबी सेल करता ते ताज्या बिझनसांत ते सेट तर कोंबी आसा आमचे पिठोय आसा मसाला आसा 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 सुलाब जालें तर आनी ते क्लिनी करता पीस करता डिलिव्हरी करता ते पुरा तांकां मॅनेज करता पयलीं तें खुंबी थंय आसलें बोमा नासलें आतां आनी एक सवाल ताच्या हिडियांत खंडीत तेय सक्सेस आसा हय खंडीत पूण पळय कित्याक म्हळ्यार तुमकां धैर्य आसा देखून तुमी आनी एक हात घालतात आनी काय दुसरे व्हडले काय बिझनेस करूंक आहा की तुमकां मम्मीन लेडीज जावन बिझनेस केला ते देखून म्हजे मतीन म्हजे मिसेसांनी ताणें खुद्द आवाजान म्हजी एक आशा आहली तशें मम्मीक एक आमी आतां ताणें फर्स्ट बिझनेस करतना आमी फुल्ल सपोर्ट केला ताका आतां ते सेट जाला कामां सेट जाला ते ताजे बिझनेस ते बरें पळोवता तर एका लेकार तुमचे बरोल्लें कुटाम धैर्य आनी तुमी फूड करतात एकामेकाक आदार दितात सुदार दितात आतां तूं म्हाका आनी एक विशय आजकाल ह्या आमी साऊथ कॅनराक आमी म्हणजे तुजे कडेन घोडो आसा ह्या साऊथ कॅनराक अन्न ते पोसिजे जाल्यार ह्या वेदराक आनी पुरा मजाचे प्रमाणे कश्ट पूण हे तुजे कडेन आसा आतां तूं घोडो आसा घोड्याक गाडी आसा ताजे कडेन तुका बाईक गाडी आनी आसा काजारांक पुरा दिताय तूं घोडो सावाऱ्यांक दिताय
हे तू बिझनेस हे तुझे स्वउद्योग म्हणून तू म्हण येता बाय ते कशे सुरुवात केले आणि घोड्याचे हांगासर या साऊथ कॅनडा जावं कोडयाळांत कशें ताका वागोवंक ताका ताच्या वाडावळीक कशें तुका साध्य जाता घोडो तुम वेदर हें करना म्हळ्यार खंयच्या गांवांत जाता त्या गांवांत ती सेट जातात तो राजस्थानाक गेल्यार ती दग सेट पूण ती सेट जातात हिवाच्या गांवांत ती घोडे सेट जातात आनी घोडो म्हाका पयलें तो बारी आशा म्हळ्यार रायड करचें टिवींत हांवें पळयल्यार म्हाका ते एक म्हजे कडेन काल्याक आसना जो एक आशा आहली त्या देखून हाडटान म्हणल्यार बरें हांवें पयशे वट्ट करून एक घोडो हाडलो पण हांव म्हजे खातीर हाडलो मागीर इव्हेंट्साचे म्हाका एक एकल्यांचे तांकां कशें खबर मेळटा म्हूण गोत्तना घोडो हाडलो ऑब्वियसली पुरें कळटा खबर ताणें म्हाका कॉल करना म्हाका घोडो दिता गी हांव तुका पयशे दिता तुका इतले दिता तितले दिता म्हणाले देखून ओके जाय तुमी सांगून दिवंक सुरू केलें ते मागीर गाडी आयली गाडी म्हणाले गाडी येयल्यार तुका हॉकल नवर दोगांयक वरयत न्ही सांगून ताणें तशें स्टार्ट केलें मागीर थोड्यान म्हणलें ते बाजार मस्त जाता इल्ले काले दुसरे काले एक पळयताय म्हणजे देखून हांवें कालें केलें बुलेटाक ते गाडी केली ते लो बजेट केलें ते बजेट थोड्यांक चड जालें आनी काल्यांक आसता म्हणलें मागीर सायकल हाडले पल्ला केले ते एक चेंज जावन गेले ते म्हणजे ह्या बिझनसांत हांव भायरच पूण एक साध्य आसा कित्याक म्हणून म्हजो फ्रेंड आसा डेनियल तो युवा मंजूर सोदता आमी ल्हानपण वट्ट घाल्ल्या तो म्हाका त्या टायमार मस्त सपोर्ट करता तुका घोडे सवारी करूंक सुलाव जाता तूं शिकलोय पहिल्यांत कशें शिकलोय ना हांव आनी म्हजो फ्रेंड डेनियल म्हणून पळय आमी दोगांयनी हांगा हाडून युट्यूबार पुरो पळयलें युट्यूबार पळोवनचे दुसरे रायड करचे दुसरे हांव 3-4 फावटी पडलो तोय 3-4 फावटी पडलो ताजे उपरांत पडोवन मागीर घोडो चेंज केलो तशें जावन आतां आमी बरें रायड करता पडलो केदाळे उबे रावता म्हणले गोपार आनी पडोले कडेन रावून वचो उबे रावचे आमी मुखार वचोंक साध्य आसा हे खंडीत जावन कश्टाची वाट जाल्यार आमकां विसरूंक जायना आनी आमी त्या पावंड्याक पावता आसतना ते कश्ट आमी न्ही हाडल्यार आमकां कांय सूख जावचें ना कित्याक म्हळ्यार आमी असल्या स्थितीक आसल्या ह्या स्थितीक पावल्या म्हणले एक गौरव आमकां आसता आनी समाजान ती आमी जियेत आसतना एका मट्टाच्या जिविताक आमी माथे मारिचें पडटा आनी कश्टांचे जिवीत तुमी जियेल्यात ह्या वेळार तुका आनी तुवें मस्त कोरियोग्राफ करतना तुका सन्मानांनी फावो जाला थोडे सांगची खंयचो बरो सन्मान म्हण सन्मान म्हाका MCC कातारांत सेकंड प्रायज मेळ्ळें मागीर नाचतालींत 2 कंटेस्टंटाक हांवें कोरियोग्राफी केली ते पुरो रावंड पास जावन फायनल हांगासर पावली फायनलांत 6 जाणां आहली तातूंत म्हजे 2 जाण आसली ते मागीर आमचे मेल्वी पेरीस नायट मागीर विल्फी नायट विल्सन ऑलिव्हेरा केविन मिस्किताचे मागीर मॅक्सिमाचे तशें मस्त शोज आमी दिल्यात आतां ते लॅक करून गेल्या थोडेशे आहात अशें आमकां खंय गेल्यार एक स्नेहीत वामन म्हळ्यार शाळा डान्सर्स कोंकणी फिल्डाची शाळा जो वळखतात तूं हो मागीर म्हण आनी आजुनूय दवरलाय हय खंडीत आमकां इल्लेशें प्लसीबाई तूं तालंतान बरली एक स्त्री तुज्या तालंताचें अनावरण करीत गे हां खंडीत हांव ल्हानपणी एक्टिंगांत तातूंत हुशार ल्हान आसतना म्हाका हांगा येयली हांगून एका नाटकांत म्हाका आपयलें हांव ते जाल्यार 8th आहलें 8व्या क्लासींत आसलें ताचे उपरांत हांगा येयल्या उपरांत म्हाका 3 नाटकांनी म्हाका अवकाश मेळ्ळो मागीर मुवींत अवकाश मेळ्ळो म्हाका मागीर एक अवकाश मेळ्ळो त्या दीस म्हाका एक भलायकी मागच्या तो कॅन्सल जालो करून हांवें नाका पूण आतां तांणीच म्हज्या घरा येवन म्हाका तांणी मुवींत तुवें एक्टींग करी जेत्त म्हूण सांगलें ताणें तांतूं तांकां धव्या केंसाची जाय आहली आनी हय धव्या केंसाची ती जाय आहली आनी व्हडली माय जाय आहली तशें सडावत म्हाका नाटकांनी व्हडली मायन सुद्दां पात्र मेळचो तशें तर तुवें नाटकांनी एक्ट केलाय फिल्मांनी केला भाशणांत हांव वयल्या मट्टा म्हणसर गेलें केंद्रीय मट्टा म्हणसर हांव गेल्या मागीर ल्हान आसतना पिक एंड स्पीकांत भाशण आहलें पिक एंड स्पीक तातूंत म्हाका मणिपालचो TMA पयन म्हाका ताणें भोवमान दिलें म्हाका तें भारी खुशी केदाळे हांव तो सुडास काडटा मागीर आमच्या इगर्जेन पिक एंड स्पीक तातूंत म्हाका फस्ट मेळ्ळें आनी हांगा सडावत म्हाका तें मेळटा आमकां तें मेळटा आमकां म्हळ्यार आमच्या वाड्याच्या हांकां
आमी हर एकली वाड्याक सपोर्ट करता आनी गुरकार जावन आसली ओमांजुरान ती आसली हांगा हांवें 4 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या युट्यूबांत मम्मीचे व्हिडिओज मस्त व्हायरल जाल्यात हो ते जायते जाणांनी पळयला आसूं पुरो थोडे फनी ऍड्स पुरो केल्ले आमी ते लास्टाक ते डावनलोड करून आमकां गडे तुमकां हर एका ग्रुपांत मम्मीचे व्हिडिओज मेळटाले आनी पळय लास्ट टायम एक इंस्टाग्रामार एक व्हिडिओ केल्ले डान्स केल्ले काली ते साधारण लगे 2 लाख चे चड व्ह्यूज काली 2 दिसांनी मेळ्ळे आसा कंग्रॅच्युलेशन थँक्यू ना लोक आता काल अशें येता म्हळ्यार एंटरटेनमेंट मात अशें येता वय. ते एंटरटेनमेंट करताय ते इमिडिएटली व्हायरल जाता म्हळ्यार आनी शॉर्ट व्हिडिओज आनी पुरा लोकांनी कांयच करचे चड वय खंडी खंडीत जावन बरें टॅलंट आसा तुमकां साथ आसा तुम्ही इतले बरें तुमकां टॅलंट आसतना आनी तुका ते डान्साचे तुका बरो अनुभव आसा आनी एक स्व उद्यमाचे अनुभव आसा तो तुमकां दोगांयक वांटून आसा आनी कुटुंबाची सांगता मेळून बोवा पुरबायची तुमी जी येता तुमकां दोगांयकी अभिनंदन सगळ्या कुटुंबाक तुज्या व्हंकलेक अभिनंदन तुकाय अभिनंदन आनी आतां आमी निमाण्या अंतर आसा आमचे दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनलाचे वीक्षक ही कार्यक्रमां बोवा पुरबायन पळयतात आनी आमकां कमेंट करतात खंडीत जावन आमकां व्हरतो अभिमान आमच्या वीक्षकांचेर कित्याक म्हळ्यार वीक्षक आमचे नवे विशय विचारतात कितें म्हणी करी जे म्हणले संगत ते कोणी एक बोवा पुरबायचे दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल आमचे संगे आसा ह्या वेळार आतां तूं स्व उद्यम आनी तुजी टॅलंटा भितर एक कितें एक मॅसेज दिवंक आशेताय हांव हर एका स्त्रियांक हर एका भुरग्याक जाल्यार हांवें सांगचें इतलें आसा तुमी स्वंत उद्योग करा काजार जालो आपण हांवें म्हज्याच सुनेक धाडे सांगचें जालें न्हवऱ्याचो हात अशें कर न्हवऱ्या कडेन अशें करनाका अशें करून तो अशें दितना तुवें अशें दिवंक शिकायचें म्हळ्यार तुवें कालें दिजें म्हाका न्हवरो दिता हांव काल्या गोळाचें तें नाका तुवें ल्हान जाल्यार उद्योग कर आनी हर एक खंय स्पीच भाशण दिवंक येता हांव हर एका बायल मनशाक म्हणजे हांवें तितलेंच कितले उद्योग आसात करूं मोन आसल्यार आनी हांवें ते साबू फिनायल घरात कर हांव इकल्लें आसा दीस काडिल्ले आसात कश्ट म्हूण हांव वगत बसना तशें हांव खंय भाशण दिवंक येता म्हळ्यार तांचे कडेन हांवें सांगचें इतलेंत स्व उद्योग करा तुमच्या पांयार तुमी रावा कोणाय कडेन मागी नाकात एक वस्तू जाय जाल्यार गोवा काडेसाचें घी आमीच तें करचें आमी ते पयशे जोडचे आमी तें काम करचें ताका एक व्हरती खुशीत आमकां तशें वय आतां सडनली पळय म्हजो न्हवरो सरलो आतां म्हाका जायना म्हूण हांव बसलेलें आज ह्या फांता खंडीत हांव पावना न्हय ताणें म्हाका सपोर्ट केलो 5 वर्सां ताणें म्हजे टाळ्ळो तें बिजनस करताना ताणें केल्ल्यान आनी म्हज्या भुरग्यांनी सपोर्ट केल्यान आज हांव मुखार गेली एका वेळा आनी कोणें करचें आनी म्हाका मस्त बेजार थोड्यांनी म्हाका म्हणचें आहलें तूं काले केताय इन्सल्ट करचें आहलें इर्दानी करेमणी पाडवा तशें पळय म्हाका ल्हान विशय फील जातालें पूण हांव कोणाक हें करिनातलें म्हाका गोळाचें एका बायल मनशे बरी जी म्हणून हांव मुखार सरलें तशें तूं बसले कडेन बसो ना वाट समकाली आनी त्या दैताच्या वाटे पावलें वय पुरबायचो अनुभव तूं संदेश वांटून घेतलोय देव बरें करूं तुका थँक्यू तूं कालें सांगूंक आशितालें हय तेंत सोय उद्योगात आमच्या वाटून पिट्याच्या बिझनसाक सांगचें जाल्यार 100 जाणां आयलीं 100 जाणां गेलीं उरची थोडीशी मात कित्याक म्हळ्यार मेन रिजन कालें म्हळ्यार बिझनस स्टार्ट करतना इन्वेस्ट करतात पुरा करतात पूण तुका स्टार्टींग एक पुरी बूस्ट जाता कितें बिझनस मेळटा मागीर स्लोली डावन जाता लोकांक कशें म्हळ्यार आज गेल्ले पयशे कंटिन्यूस म्हाका पयशे येवनूच रावचे बिझनस म्हळ्यार तशें चिंता एक्चुअली बिझनस म्हळ्यार तशें न्ही आमकां सक्सेस मेळोवंक लागी 12 वर्सां लागल्या तुमी त्या तळान वचून आमकां घरचें भाडें 2000 दिवंक आमकां कश्ट जातालें पूण ताजे उपरांत आमकां ब्रेक मेळ्ळें इमिडिएट आमी 15,000 लोन बांदचे तितले आमकां कॅपेसिटी आयली गाडी काडून गेल्ली ते पुरो जाता म्हळ्यार सक्सेस मेळोवंक आमकां 12 वर्सां लागली मिनिमम 5 वर्सां जायचेत ताजे पयलेच सोडून येतात त्या देखून स्वयं आमी कितलेय आमी सांगल्यार करा म्हळ्यार तांणी घट्ट आसली ना हो पॉयंट करेक्ट आमी आमसराची मेटान दवरूंक ना आमी एक अंता फावत आमसर आमी राखून रावपाचें पडटा जायचे जाल्यार आमी राखून रावपाचें आपुलाचे उतार तुजे तूं सांगलें खंयचेय आमी बिझनेस करता रापाक आमकां पयशे आयले जाल्यार ते रापाक पयशे येतात आनी त्याच वेळार आमी बंद करता करेक्ट आमी एक वेट करचें आमच्या सक्सेसाक आमी राखून रावंक जाय कित्याक म्हळ्यार ताणें सगळें रचलां कशें जाय म्हणलें जियोंक आमकां हर एक वाटेन आमकां ताणें
आशिर्वाद सांगल्यान आमी राखून रावूंक जाय जे पडटा. जैताची मेटां सकाळच येत मेळटात ते रियेक मेटां जागृतकाची जावंक जाय. बुवा पुरबायचे तुजे उतार ते. आतां ह्या वेळार आतां एक वडिलांक हांवें निमाण अंतर आमी एक वडिलांक आतां एका तरणाट्या भुरग्यान सांगात दिजेत एका पेरंट्सांक, कित्याक म्हळ्यार ती आवय बापूय मस्त तरांनी भुरग्यांच्या खातीर मस्त त्याग सॅक्रिफायस करता. आनी तुवें हांगासर एका आवयक ह्या आवय बापूय सरल्या उपरांत तुवें तुज्या आवयक मस्त तुवें सांगात दिलाय आनी पळोवंक आसा सांगात दिलाय आनी आजुनूय तूं सांगात दिवन आसाय, तुजी व्हंकल सांगात दिता. ह्या वेळार युवजनाक तरणाट्यांक कितें सांगूंक आशिताय जावं करून तुज्या टॅलंटा विशांत ह्या स्व उद्यमा विशांत कितें सांगूंक आशिताय? हांवें सांगचें जाल्यार मेन तरणाट्या मनशाचे तरणाट्याच्या घरच्यांचे विशीं सांगचें जाल्यार तांणी आतां चीन फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी MC करता जाल्यार तुमी MCच्या विशयान पाठ सांगल्यात घरा म्हाका पुरो जाता कोण येचे म्हळ्यार ऑब्वियसली भुरगीं कालें करतात ते लायन काण येनात. आतां पुलिसान पुताक घरा म्हळ्यार हें कोणें करचें ड्युटी कोणाक जाय म्हूण सांगल्यार भुरग्यांच्या मायंडांत तेंचो रिजिस्टर जाता. तो गॅरंट तो पुलीस जायना, तो दुसरी लायन काण येता. तशेंच आतां म्हजे बिझनसाचे हांव पाठ सांगलें मम्मीन पाठ सांगलें जाल्यार हांव खंडीत जावन ह्या लायनीक येतो नासलो. हांव म्हजी दुसरी वाट धरता. आतां हांव हाका ट्रान्सफर करता कित्याक म्हळ्यार हांव बिझनसा विशयान पाठ सांगल्यार ते रिजिस्टर करता आनी ते बिझनस मुखार व्हरना. त्या देखून हांवें म्हणजे तरणाट्यांक आमी भाशण दितना म्हणटा मुखार येनात काल मुखार येना ते घरांत ते प्रॉब्लेम आसा. घरांत तांकां धैर्य दिनात. बरें आतां 2 व्हिलर सोडचें जाल्यार बापाय 2 व्हिलर सोडल्यार मात 2 व्हिलर पूत शिकता. बापाय भुरग्यांक बेश्टयता जाल्यार तो खंडीत जावन शिकना. सेम बिझनसां ती सेम लागू जाता. तरणाट्या मुखार येयले आमी तांकां मोटिवेट करचें तांकां कशें समजाचें त्या रिती तांकां आमी समजूचें पडटा. खंडीत बुवा पुरबायचो संदेश स्नेहीत तुवें दिलाय. खंडीत जावन तरणाट्यांक आतांच्या तरणाट्यांक समजता आनी तरणाटे मस्त तरांनी खूब मात भोव सांगातपणान जियेतात. थोडे पूण इल्लेशे आमकां म्हळ्यार व्हडली आशा आसल्यार तरणाटे इल्लेशे आमकां मेळा जे म्हणलें वडिलां कडेन लढाई करची एक सवय आसता. कितेंय जावं तुमचे लागी आज उलोवंक म्हाका मस्त खुशी जाली. तुमी आज मेळ्ळ्यात आमकां ते परतो अभिमान आनी आमच्या समाजाची नग तिरां तुमी तुमचें जिवीत आनिकी मुडल्या दिसांनी यशवशाच्या अंताक पावों दी. जें कितें तुमी आशिल्लें तुमकां आनिकी मेळों दी. ताच्या निवत्यान तुमकां शांती समाधान मेळों दी म्हणली म्हजी आशा. तुमकां देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं. मोगचें न्हू दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या सहवीक्षकांनो हें सोबीत संवाद कार्य तुमी पळयलें. आज महान मनशाचे हांगासर इंटरव्यू काडून गेली हांवें. मानेस्तेन प्लोसी लोबो तशेंच तिचो पूत मानेस्त स्नेहीत लोबो आनी असलो एक सोबीत संवाद आमी चलयला. ह्या संवादांत स्वभाव विशयी आमी जाणा जाल्या स्वउद्यम आनी आपणा खातीर टॅलंटां उर्जीत कशी करची, ह्या स्वउद्यमांत आमी प्रगती कशी करची आनी तांचे भितर तेंचे कश्ट संकश्ट नश्ट हे सगळें आमी तांचे तावन आयकलें. आनी आमी असल्या ह्या स्वउद्यम करता आसतना आमची पावलां सवकासाची जावं दी आनी आमी केल्लो स्वउद्यम प्रगतीच्या अंताक पावोन दी म्हणलें म्हजें मागणें. तुमचे सगळें हें तुमी कार्य विक्षण केलां आनी त्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सदांच ह्या चॅनला वरवीं रावा आनी आमची कार्यक्रमां सदांच तुमी विक्षण करा. जर कितें तुमकां सांगूंक आसा कमेंट करूंक आसा तुमी कमेंट करा. ते भोव मोगान आमी स्विकार करतले. हांव फुडल्या दिसांनी आनीकी नवी कार्यक्रमां ह्या चॅनला मुखार तुमकां आमी दितले. हांव त्या खातीर हें विक्षण केलां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी देव बरें करूं. दिव्यवाणी